फसवणूक प्रकरणात दिवचल पोलिसांनी अटक केलेल्या वेटराचे नाव निखिल ठाकूर असे आसा। विठ्ठलापूर कारापूरच्या स्वाद रेस्टॉरंटात निखिल हो वेटर म्हणून कामाक आशिल्लो असे कळटा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हॉटेलाचो पात्रांव नाशिल्ल्याची संद साधून निखिल हाणें 70,000 रुपयांची टोपी घातिल्ल्याचो प्रकार घडला अशी माहिती मेळ्ळ्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा हॉटेलाचो पात्रांव सकाळच्यान दनपारा मेरेन हॉटेलांत नाशिल्लो। ते वेळार हॉटेलाच्या कस्टमरा खातीर जीपे करपाक जो मोबायल फोन वापरताले तो मोबायल फोन हॉटेलांतच आशिल्लो। ह्या मोबायला वयल्यान जीपेचो पिन सोदून काडून निखिल ठाकूर हाणें पात्रांवाच्या एकाउंटा वयल्यान परस्पर 70,000 रुपया आपल्या एकाउंटाचेर ट्रान्सफर करपाचो प्रकार घडलो। ते भायर हॉटेलाच्या गल्ल्यांतले 3,500 रुपया लेगीत ह्या वेटरान फारायिल्ल्याचो ताचेर आरोप आसा। हे विशीं दिवचल पुलिशेन कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन भारतीय न्याय संस्थेच्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केलो। दिवचल पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या नेतृत्वा खाला आनी मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। सध्या दुबावित आरोपी निखिल ठाकूर हाका पुलिशेन धरून बंदखणीत दवरिल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।